दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. क्रिस्तते मोगाळ भावा भयणीनो, वीक्षकांनो, तुमकां म्हजो प्रणाम. आमी कित्याक स्तुती करूंक जाय? स्तुतीची नियमां कसलीं? What are the principles of praise? स्तुतीची नियमां कसलीं म्हणून आमी पळोवया. स्तुती म्हळ्यार देवाक अर्गां पाठोवचें, देवाक वाखाणचें म्हणून अर्थ. त्या देखून स्तुतीची नियमां कसलीं वा what are the principles of praise हाचे विशयांत आमी थोडो नियाळ करया. पयले स्तुतीचे नियम जावन आसा, संतोशान म्हणलें बरी तूं स्तुती तो कर. रिजॉयस वेन यू प्रेज. बी हॅपी वेन यू प्रेज गॉड. आमचे कुटुंबाचे समस्ये हाडून आमी देवाक वाखाणूंक जायना, देवाची स्तुती करूंक साथ दिना. आमी संतोशान आयल्यार, देवा मुखार आयल्यार आमी देवाची आमी स्तुती करयेत. When you come to praise God, you have to be happy. You have to rejoice when you praise God. आमचे कुटुंबाचे समस्ये हाडून, कुटुंबाचे राटावळी हाडून आमी स्तुती करूंक जायना. ते देगेन दवरून, ते समस्या आमी देगेन दवरून आमी देवाची आमी स्तुती करूंक जाय. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, द प्रेज ऑफ गॉड does not depend upon the condition of the heart and mind. आमी केल्ली स्तुती आमच्या काळजाच्या परिस्थितीचेर होंदोन ना, आमच्या मोतीचेर होंदोन ना, बगार खंयचे वयर होंदोन आसा. आमची काळजाची परिस्थिती, आमच्या मोनाची परिस्थिती स्तुतेचेर, खंयच्या स्तुतीचे वयर होंदोन आसा. The condition of the heart, the condition of the mind depends upon praising of God. त्या देखून मोगाचेनो आमी संतोशान म्हणले परी आमी स्तुती करूंक जाय. आमचे ते असली राठावळ, आमचे ते असले समस्ये पयस करून देवाचे वयर आमी दिश्ट घालूंक जाय. देवाचे वयर आमचे दोळे आमी दवरूंक जाय. आमी देवाची स्तुती करता आसतना आमची काळजां मोना आमी उबारूंक जाय. आमची काळजां मोनाचे वयर आमची मोत आमी केंद्रीत करीत करूंक जाय. त्या देखून मोगाचेनो देवाची स्तुती करता आसतना काळजाची परिस्थिती वा काळजाचो मनोभाव, मोनाची परिस्थिती गरज ना. बगर तुवें केल्ल्या स्तुतीचे वयर काळजाची परिस्थिती होंदोन आसा. देवाक स्तुती करता आसतना संतोशान म्हणलें बरी आमी स्तुती करूंक जाय. पुरपुरोन वा कंप्लेंट दिवन वा रोडोन सुसुरोन आमी प्रेज करचे नाका, स्तुती करची नाका. बगर संतोशान म्हणलें बरी आमी स्तुती करूंक जाय. जर तर रोडोन उस्कारून रुतान करून प्रेज करतात ते देवाक मानवना. पूण आमी संतोशान म्हणलें बरी देवाची आमी स्तुती करता, आमची दूख संतोशान जावन बदलता, आमची बेजाराय समाधान जावन बदलता, आमच्या कुटुंबाक खरे समस्ये, आमचे समस्येक परिहार मेळटात. आनी संतोष म्हणलें समाधान, संतोष म्हणलें देणे, ते समाधान म्हणलें देणे आमकां लाभता. त्या देखून मोगाचेनो आमी संतोशान म्हणलें बरी आमी स्तुती करूंक जाय. संतोशान स्तुती करता आसतना दोन संगत्यो आमच्या मोतींत दवरूंक जाय. हांवें संतोशान करची ती स्तुती आनी आमी संतोशान स्तुती करता आसतना हेरांनी संतोश पावोंक जाय. असो अर्थ कितें मोगाळ भावना आनी भयणीनो? पयले सोतेर आमी देवा मुखार येता आसतना आमी संतोशान म्हणलें बरी स्तुती आमी करूंक जाय. आनी आमी संतोशान स्तुती करता आसतना ती हेरांनी ती मेजोंक जाय आनी हेरांक ते संतोश हाडूंक जाय. त्या देखून आमी करची स्तुती संतोशान आसूंक जाय आनी आमी करता आसतना ती स्तुती हेरांक संतोश हाडूंक जाय.
संतोषान आमची स्तुती जायची तर आमी कितें करूंक जाय? इंग्लिशांत आमी म्हणटा वी हॅव टू लिफ्ट आवर मायंड्स अँड हार्ट. वी हॅव टू एलिवेट आवर मायंड्स अँड हार्ट. वी हॅव टू रेज आवर हार्ट अँड मायंड्स. म्हळ्यार आमची काळजां मनां उबारूंक जाय. संतोषान म्हणलें बरी, आमची काळजां मनां उबारल्यार मात्र आमची स्तुती देवाक मेसता. आमची केन्ना ते अर्ध स्तुती देवाक मेसता. देवाक दिनवस पाठोवणी देवाक मेसता. देव आमचें भायलें रूप पळयना, बगर ताका जाय आमचें काळीज, ताका जाय आमचें बरें मन. त्या देखून मोगाचें आमी स्तुती करता आसतना आमचें भायलें स्वरूप पळोवचें नाका, बगर आमची काळजां मनां आस आमी उबारूंक जाय. हें जावन आसा स्तुतीचे पयले नियम. तुमी खंय गेल्यार देवाची तुमी स्तुती करियेत. खंयच्या जाग्यार तुमी गेल्यार, खंयसर आसल्यार तुमी देवाची तुमी स्तुती करियेत. पयले सुवातेर तुमची काळजां मनां उबारूंक जाय. आनी दुसऱ्या सुवातेर तुमची काळजां मनां उबारता आसतना लूक ॲट गॉड. देवाचे वयर तुजे दिश्ट तुवें लावंक जाय. देवाचे वयर तुजे दोळे तुजे आसोंक जाय. तुमची काळजां मनां देवाचे वयर होंदोन आसोंक जाय. लूक ॲट गॉड. गेज अपॉन द लॉर्ड. लूक ॲट गॉड. अपुरबायचें गीत तुमी आयकलां जावं पुरो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संवसाराचो तोच देव आनी म्हजो आनी तुजो. आमचो देव जिवंत देव जावन आसा. मेल्लो देव न्ही. जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिवीत, हांव जावन आसा पुना जिवन पळलो. जो कोण म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी तो निमाणे दिसा जिवंत उरतलो आनी ताका जिवीत मेळटलें. हांव जावन आसा जिवीत, सत आनी वाट. जो कोण म्हजे सरशी आयल्या शिवाय बापा सरशी वचोंक साथ दिना. त्या देखून आमचो देव जिवंत देव. जेजू क्रिस्त मरण तो पावलो आनी मरणाचे ताणें जैत ताणें वेलें आनी ताणें जिवीत ताणें हाडलें. सर्वांक जिविताचें देणें ताणें बसयलें. आमचो देव जिवंत देव. आवर गॉड इज लिव्हिंग गॉड, एक्सिस्टिंग गॉड. त्या देखून इजाया प्रवादी अध्याय 38 वाक्य 18-19 म्हणसर अशें म्हणटा, आमचो देव जीव देव, ताची स्तुती तुमी करा. जिवंत आसली सगळी ताची स्तुती करा. कोंडाक देंवता आसतना ताची स्तुती करूंक तुमी शकनात. कोंडाक येता आसतना ताची स्तुती करूंक तुमी शकनात. तुमकां कोंडान घालता आसतना स्तुती करूंक तुमी शकचे नात. जर तर तुमकां पोंडाल जाल्लें तर समयसो मोग नियाळूंक तुमकां साध्य जावचें ना. जेचो अणभोगी तुमकां जावचो ना. बापाय आपल्या पुताक विश्वासपणान रावता त्या रितीन जिवे आसता आसतना जिवे देवाची तुमी स्तुती करा. देवाक विश्वासान तुमी ताची स्तुती करा. संतोशान जायचे तर आमी देवाक विश्वासपणी म्हणून आमी स्तुती करूंक जाय. तसो मोग आमी नियाळूंक जाय. त्या देखून मोगाचें पयले नियम जावन आसा, संतोशान म्हणलें बरी आमी स्तुती करूंक जाय. संतोशान म्हणलें बरी आमची काळजां मनां आमी उबारूंक जाय. साव पावलून तेसलोनिकांक बरयल्या पयलें पत्र अध्याय 5 16 वळींत 18 वळ्या म्हणसर आमी आयकता, सदांच खुशालीप जाया, संतोष बरीच जाया आनी तुमी सदांनीत तुमी मागा. सदांनीत तुमी मागा आनी तुमी जेजूच्या एकवटान आसा तर हें तुमी करा. हे 2 संगत्यो तुमी करा. खंडी जावन तुमचें जिवीत संतोष बरी जातलें. कोलयत 2 संगत्यो. पयले सुवातेर आमी कुशल बरीत आमी जावंक जाय, संतोष बरीत मनशां आमी जावंक जाय. आनी दुसरें जावन सदांनीत आमी मागोवंक जाय. प्रे विथआउट सीजिंग. रिजॉयस when you pray. Pray at all the circumstances of our life. आमी मागणे आमी करूंक जाय. आनी दुसरें जावन मस्त जाणां सूख करतात
आम्ही स्तुती करत असताना दुसरे नियम, आम्ही स्तुती करत असताना आमची मोत समस्येचेर वंदन आसूंक नजो वा आमच्या बेजाराच्या वयर वा दुखीच्या वयर वंदन आसूंक नजो, खंयची बेजाराचेर वंदन आसूंक नजो, खंयचो हुस्को आमी दवरूंक नजो, बागर जिवंत देवाच्या वयर आमची मोत आमी खोंसूंक जाय, वचूंक जाय. जायत्यांक समस्या येतात, जायत्यांक कश्ट येतात, जायत्यांक घराचे समस्या आसात, पूण ते कश्ट आमी देगेक दवरून आमी देवाच्या वयर आमी वंदन आमी रावोंक जाय. आनी आमी कित्याक आमी स्तुती करता कित्याक म्हळ्यार देवाची महिमा प्रगट करूंक, देवाची महिमा गाजोवंक आमी देवाची आमी स्तुती आमी करता. बायबलांत आमी पळयता स्तुती करता आसतना तांकां जायते कश्ट तांकां मेळ्ळे, जायते संकश्ट तांकां मेळ्ळे, जायते समस्येक वळोग ते जाले. दानियेलाच्या ग्रंथांत आमी पळयता ते एक जण शेद्रेक, मेशक आनी तशेंच आबेदनेगो ते जुते उते जावन आसले. नेबुकदनेझरान एक भांगराची मुर्ती तयार केली आनी त्या मुर्तेक त्या देवाक त्या केल्ल्या देवाक आराधन करूंक ताणें फरमायलें, पूण ह्या तेका जाणांनी आराधन करूंक ना. ते देवबिरांतीचे मनीस निजा देवाच्या वयर रस्नाच्या वयर तांकां विश्वास आसलो, त्या देवाच्या वयर त्या अन्य देवाच्या वयर तांकां विश्वास नासलो. दे वर द गॉड फियरिंग पीपल आनी देवबिरांतीचे मनीस विश्वास आसलो, भावार्थ आसलो, तरी जाल्यार ताणें केल्ल्या मुर्ती त्या भांगराच्या मुर्तीक तांणी आराधन करूंक ना. आनी तांच्या अधिकाऱ्यान ताका बेस्टायलें आनी तांकां सांगलें तुमकां उज्याच्या आकट्यान घालून तुमकां लास येता म्हणून सांगलें. तरी बेस्टायल्यार त्या देवाक तांणी ताचें उतर तांणी आयकूंक ना, ताच्या आदेशाक तांणी खाण दिवंक ना. देवाच्या उतराक तांणी खाण तांणी दिलो, निजा देवाक तांणी आराधन केलें. आनी नेबुकदनेझर तांकां सांगलें जर तर तुमी ह्या देवाक तुमी आराधन करिना तर तुमकां उज्याच्या आकट्यान तुमकां उडयता म्हणून सांगलें. 7 फावटी उज्याच्या आकट्यान तांकां उडयलें, पूण कितेंच लासोंक ना. आनी त्या वेळार ते जबाब दितात आनी असली जबाब तांकां कैतावन लाभली म्हणून कोणूच नेना. पूण कित्याक म्हळ्यार तांणी दिल्ली जबाब भोव अपुरबायेची जावन आसा. ही जबाब भोव अपुरबायेची जबाब तांणी दिली आनी ती जबाब देवातावनच आयली. नेबुकदनेझरान सांगलें जर तर तुमी आमच्या देवाक तुमी आराधन करिना तर तुमकां उज्याच्या आकट्यान तुमकां घालता म्हळें. आनी तांणी भोव अपुरबायेची जबाब दिली. हाचे विचारांत जबाब दिवंक गरज ना. आमी सेवा करता तो आमचो देव, जळच्या उज्याच्या आकट्यांतले, पूण तो निवारता. पूण तो निवारिना तर तूं जाणा आसाय आमी तुज्या देवाची स्तुती करिनाव. तुवें उबारलेल्या मुर्तीचें आराधन आमी करचें नाव, आमी करूंक शकचें नाव. असो अर्थ कितें मोबायल भावन आनी भयणीनो? आमची मोत समस्येचे वयर वंदन आसूंक नजो, कश्टांचे वयर वंदन आसूंक नजो, खंयची बेजाराचे वंदन आसूंक नजो, कोणतो हुस्कोक आमी करूंक नजो. बाका स्तुती करता आसतना निजा देवाचे वयर आमची मोत वंदन आसूंक जाय. आमी समस्ये वयर unnecessarily we should not keep our mind on the unnecessary things, on the problems, but देवाच्या वयर आमची मोत आमी वंदन आसूंक जाय. तुमी जाणा आसूंक पुरो संतोषाचें पत्र, द जॉयफुल लेटर, द हॅपियस्ट लेटर. खंयचें तें हॅपियस्ट लेटर? द जॉयफुल लेटर. पावलून फिलिप्पिकारांक बरयलें पत्र. आनी हें पत्र खंय हांव बरयलें तो बंदेंत आसतना फिलिप्पिकारांक उद्देशून हें पत्र बरयलें. जर तर आमकां देवान बंदेंत घालूना, कश्ट दिवनात, पूण आमी बऱ्या रितीन आमी आसा. जर तर आमी बऱ्या रितीन आसा, कितल्या मापान आमी संतोष बरीत आसूंक जाय, पूण आमी संतोष बरीत ना. पावलो संतोष बरीत आसलो. संतोषान म्हणलें बरें अपुरबायेचें पत्र फिलिप्पिकारांक बरयल्या पत्रांत तो बरयता. अध्याय 4 वाक्य 4 अशें म्हणटा, खंयचो हुस्को तुमी दवरी नाकात. हर एकल्यांक कश्ट येतात, कश्टांत तुमी मागा. तुमचे कश्ट
देवाक तुमी खळीत करा. तो तुमच्या जाणवेक आटापूक नोसो जाल्ले एकवटांत शापितायेन तो राखतलो. तुमची खाण जमना जेजुतेय तुमी उबारा. तुमची खाण जमना जेजुतेय एकवटल्यांत आनी तुमकां एक देणे तो पासयतलो. कसलें तें देणे वो अपुर्बायेचें देणे, समाधानाचें देणे तुमकां तो बसयतलो. समाधान जावन आसा एक देवाचें देणे, एक पवित्र देणे आनी असलें देणे तो आमकां बसयतलो. निराशीत बेजाऱ्यांत आसले ते ताचे शीस दारां धांपून आसले आनी जिवन जेजू तांकां समाधान हाडटा. तुमकां तुमचें तें समाधान आसो आनी तांची काळजां म्हणून समाधानान तांणी भरली आनी तो समाधान तो बसयता. मोगाचेनो ह्या दिसांनी जायत्या लोकांक समाधानाची गरज पडल्या, शांतीची गरज पडल्या. आमी पळयता इस्रायल आनी तशेंच आमास देशा मदें झुजू जावन आसा. आमासांनी सकाळी फुडें येवन कळीत नासतना इस्रायलाचे वयर धाड घाली आनी आसल्या इस्रायलाच्या नागरिकांक तांणी जिवेशी मारलें. रक्षण दिवच्या जिवेशी मारलें. टेरिस्ट बरी उग्रगामी जाल्ले बरी टेरिस्ट बरी ते येवन तांकां जिवशी मारलें. सुमार 1000 लोक मरण पावलो. आजुनी थंयसर कॉन्फ्लिक्ट जावन आसा. आजुनी थंयसर झूज जावन आसा. थंयसर शांती ना. शांतीचे देणे आसोंक जाय, समाधान आसोंक जाय. मोगाचेनो जर तर समाधान आसा, संतोष आसा, आमकां स्तुती करीत आनी आमची स्तुती देवाक मानवता. एक दीस मागण्याची स्त्री ती रेतेर गेली आनी तिका एक उपकार जाय आसलो. तिका विजा जाय आसली भायर वचोंक आनी ती रेतेर गेली आनी फातऱ्याक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणटा आसा. तिची जॉब जावन म्हटली प्रेज द लॉर्ड, विजा जाय, हालेलुया, विजा जाय, थँक्यू लॉर्ड, विजा जाय आनी असली जॉब जावन आसली. एकलो वाणेस्त हें आयकता आनी म्हणटा हें तूं बंद कर. पयलें वचून तुज्या घोवाक, सासूमायेक आनी तशें तुज्या भुरग्यांक तूं बक्षी. जर तें करीन तुका विजा मेळची ना. आनी ती पंतवण ती करता, ती चॅलेंज ती मारता, पंतवण ती मारता आनी म्हणटा हांव दुसरे कडेन वचून तुका तुज्या मुखार हांव विजा हाडून दाखयता. आनी तो म्हणटा तूं खंयसरी वच, तूं विजा हाड आनी तुका एअरपोर्टाक वेच विलोवरी हांव करता. विलोवरी हांव करता म्हणून तो म्हणटा. विलोवरी तो करता म्हणटा आनी ती चॅलेंज मारता आनी ती येता आनी वचून 300 रुपये ती एअरपोर्टार वचून 300 रुपये भरता आनी विजा पसत मागता आनी वचून रेतीरेक ती येता. विजा पसत ती मागता. मोगाचेनो थोडे फावटी कितें आमी करता आमचे समस्ये कश्ट आमी स्तुती करता आसतना आमी हाडटा पूण स्तुती करता आसतना देव मुखार आमी येता आसतना संतोशान आमी येवंक जाय. वी शूड कम बिफोर द लॉर्ड with happiness, with joyful heart आमी आयल्यार कंडी जावन स्तुती देवाक मेसवता. कसलोच आमी खंत हुस्को आमी दवरूंक नजो. मोगाचेनो आज कितलीं जाणां खंत हुस्को दवरून आसात आनी एका कितें ह्या स्त्रियेक मोरी माय दिश्टी पडली आनी अशी जॉब दिता. तें सोडू प्रेज द लॉर्ड विजा. तूं कसलोय उपकार म्हळ्यार पयलें वचून तुज्या सासू मांयक, तुज्या घोवाक तूं बक्षी आनी उपरांत तुका विजा मेळटा आनी तिका विजा मेळ्ळी. मोगाचेनो असली परिस्थिती, असलें मागणें मोगाळ भावनो आनी भयणीनो पळया. स्तुती करता आसतना आमची मोनां आमी उबारूंक जाय, आमची काळजां मोनां आमी उबारूंक जाय. आमचे समस्ये देवाचे वयर आमी घालूंक नजो. आमचे समस्ये स्तुती करता आसतना हाडूंक नजो. बगार संपूर्ण रितीन म्हळ्यार बरी देवाचे वयर विश्वास आमी दवरूंक जाय. हांव स्तुती करता आसतना देव सिंहासनाक येवन तो बसता, सकला येवन तो बसता. इंग्लिशांत आमी म्हणटा प्रेज अँड वर्शीप. वेन यू प्रेज गॉड, देव सिंहासनाच्या सकला येवन तो बसता आनी उपरांत ताचें वर्शीप आमी करूंक जाय, ताचें आराधन आमी करूंक जाय, ताचे कडेन आमी उलोवंक जाय. मोगाचेनो आमी स्तुती करता आसतना आमी कूड आमी आलयता. आमी हात धरून
आमी क्लॅप आमी मारता, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमी गितां गायनान त्याची स्तुती करता. एक केल्यार मात पावना, आमची कूड आलेल्यार मात पावना, बगर आमचे आत्मे, आमचे जिवीत आमी उबारूंक जाय, आमची काळजां मनां आमी उबारूंक जाय. we have to elevate our minds and heart. We have to raise our heart and mind. केदाळ आमी आमची काळजां मनां आमी उबारता गे खंडीत जावन आमची स्तुती देवाक मानवता, देवाक मानवता मोगचन. We cannot to praise God through our flesh, but आमचे आत्मे आमी हालोवंक जाय, आमचे जिवीत आमी देवाक आमी दिवंक जाय. त्या देखून समारीच्या स्त्रियेक जेजो उद्देश अशें म्हणटा, देवाक सतान आनी आत्म्यान आराधन करूंक जाय, सतान आनी आत्म्यान आरोवंक जाय. आमी स्तुती करता आसतना देव आमकां जाय, आमचो आत्मो आमी दिवंक जाय. बरी मायेन देवाची स्तुती करता आसतना तिणें कितें म्हळ्यार आपलो आत्मोसो तिणें दिलो देवाक, तिणें दिन वाचलें आनी म्हणालें बी म्हजो आत्मो संतुश्टा, देवा म्हज्या तारोकतेक उल्लासता. कित्याक म्हळ्यार आपल्या चरण दिसेचेर ताणें दया दाखयली, देखून म्हाका सदैव म्हणून म्हणटाली. आज जेजूक कितें जाय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज जेजूक आमी स्तुती करता, आमचो आत्मो मात जाय, आमचें काळीज जाय, निर्मळ काळीज जाय. ताका कितेंच नाका, आज कितेंच तो आमकां विसारिना, बगर आमचें बरें मन, आमचें बरें काळीज ताका जाय. मोगचनो ही जावन आसात नियमां. These are the principles of praise. पयले सोतेर संतोषान म्हणलें बरी आमी स्तुती करूंक जाय, संतोषान म्हणलें बरी आमी स्तुती करूंक जाय. दुसऱ्या सुवातेर आमी कितें करूंक जाय, आमची सूख, आमचे समस्ये देवाचे वयर हुंदून आसोंक न्हू स्तुती करतात, बगर आमचे मन, आमचें काळीज देवाचेर हुंदून आसोंक जाय. आनी तिसरें जावन आमची काळजां मनां देवाचे वयर हुंदून आसोंक जाय, देवाचे वयर हुंदून आसोंक जाय. आनी अखेरचें जावन आत्म्यान म्हणलें बरी आमी देवाची आमी स्तुतीक आमी करूंक जाय. देवाचे वयर वी हॅव टू लूक ॲट गॉड. ही जावन आसात स्तुतेची नियमां. दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेज. आनी थोड्यो गरजेच्यो संगत्यो अखेर करच्या पयलें श्लोक कीर्तन 97:12 अशें म्हणटा, सौम्य ते सदांच खुशाली तुमी जाया, संतोष पावा, उल्हास पावा, नितीवंत मनशानो सरस्वराची स्तुती करा आनी सरस्वर ते संतोष पावा. तशेंच फिलिपीकरांक बरयल्या पत्रांत आते 4 वाक्य 4 ते 5 वळी म्हणसर आमी सौम्यतेय तुमी संतोष पावा, सौम्यतेय उल्हास तुमी पावा. परत्यान हांव तुमकां सांगता, संतोष पावा, उल्हास पावा. सर्गा राजांत तुमकां दिव्य मेळटली, सर्गा राजांत देवान तुमकां कितें केलां, सस्ताचें जिवीत तुमकां ताणें बसयलां, समाधान तुमकां बसयलां, बरें देणें तुमकां बसयलां. त्या देखून आमी संतोशान आमी आसोंक जाय. जफनिया प्रवादी अध्याय 5 वाक्यात 9 अशें म्हणटा, सर्वेस्पर देव तुमचे मदें आसा, तुमकां जैत दितलो, आपल्या मोगान तुमकां नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोशान आनी उल्हासतात, तर तशेंच तुमचे थंय तो संतोष पावतलो आनी उल्हासतलो. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, संतोशान म्हणलें बरी देवाची आमी स्तुती करया, संतोशान म्हणलें बरी देवाक आमी अर्घ दिया आनी आमची काळजां मनां आमी उबारुया. आमेन.